फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून मांद्रे वाठारांतले शेतकाऱ्यांचे बरेच लुकसाण जाला। देखून आमदार जीत आरोलकर हांणी शेतकाऱ्यांक आर्थीक मजत दिवपाच्या आश्वासनाचेर सरपंच प्रशांत नायक हांणी येवकार दिलो। तशेंच मांद्रेच्या सगळ्या शेतकाऱ्यांनी लुकसाण भरपायेचो अर्ज पंचायतीन सादर करचो, उपरांत शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितले अशें ताचें म्हणणें। या फावटी पावसूय भरपूर पडला आणि मांद्रे गांवांत कित्याक बाकीच्या विलेजींनी आमी जास्त लक्ष घालिनात, कारण आमकां विलेज मांद्रे म्हटल्यार मांद्रे विलेजीन जायत्या भागार आमी सर्वे केल्लो, इन्स्पेक्ट केल्ले आसा आनी खास करून आमचे ते राजेश मांद्रेकर ह्या वार्डार देवूळ वाडा थंयसर खुबशे शेतकारांचे शेती पिड्यार जाल्यात, उदक चडशें भरला भितर आनी शेतकऱ्यांक कितलो त्रास जाता, कितलो कश्ट लागता पळय शेती करपाक ते म्हाका खबर आसा, कारण स्वता हांव एक शेतकरी आसा। कारण हांव एक गेली 10 वर्सां ह्या शेत जमनीन ना हांव, पण तेच्या पयलीं हांवें भुरगेपणा पासून आमच्या आई बाबा बरोबर शेती जमनी केल्ली आसा, शेती केल्ली आसा आनी ते अशी शेती करून आमचे आयुश्यभर वर्सभर जे कितें आमचे जे शेती करून जे उत्पन्न मेळटा वर्सभर आमकां ते पावताले आनी ते शेतीक कशें कितें कश्ट आसतात पळय ते एक म्हाका खबर आसा, कारण एक हांव शेतकाराचो चेडो आसा आनी हांव एक शेतकरी आसा। त्या दृश्टिकोनान फाटल्या दिसांनी आमचे राजेश मांद्रेकर पंच मेंबर ताणें एक सरपंच नात्यान म्हाका तेंच्यांनी वॉर्डान पळय म्हटलेलें की शेत जमनी खुबशे तेंच्या भागान पिड्यार जाल्या उदकाक। सो हांवें थंयसर विजीट केल्लो आनी तेन्ना तांकां एक एश्युरन्स दिल्लो। हांवें इमिजिएटली जे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर मिस्टर रावत हांचे कडेन कॉन्टेक्ट करून विचारलें तांकां कितें आमकां हेल्प करपाक मेळटा, तर ताणें म्हाका इमिजिएटली फॉर्मां येवन व्हर म्हटलें आनी तांकां शेतकऱ्यांक डिस्ट्रिब्यूट कर आनी तशेंच आमच्या एका भुरग्याक धाडून हांवें ती फॉर्मां हाडून आमचो लोकल पंच राजेश मांद्रेकर तेंचे कडेन ते दिवन तांकां सगळ्यांक शेतकऱ्यांक तेंच्यांनी फॉर्मां दिल्यात। त्याच्या व्यतिरिक्त हांवें तांकां एश्युरन्सूय दिल्लें आसा की पंचायत मार्फत कितें मदत करपाक मेळटा ती आमची मदत तुमकां आसतली म्हणून सांगलां। इफ नॉट देन एज अ सरपंच ह्या नात्यान आमच्या मांद्रे भागांत अजून पर्यंत आमचे कडेन एप्लिकेशनां येवंक ना। हांवें तांकां सगळ्यांक पंच मेंबरांक रिक्वेस्ट केला की ज्या भागांत जे आमचे शेतकऱ्यांची जे शेती पिड्ड्यार जाल्या एटलिस्ट तांकां तेंचो जो मूळ जो खर्च कितें जाला तो जर आमकां दिवपाक मेळटा जाल्यार आमी पळोवया, पण कितें ना कितें आमचे कडेन मेळटलेंच, नाजाल्यार पंचायत ना जाल्यार एक सरपंच ह्या नात्यान हांव तांकां कितें ना कितें तरी हेल्प करतलो, कारण एक शेतकरी आनी ते शेतकरी आयज कितलो गरजेचो आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी शेतीक आमकां प्राधान्य दिवपाकूच जाय। सो त्या दृश्टिकोनान आमी ते शेतकऱ्यांक आमच्या पंचायत मार्फत आमी कितें तरी तांकां मदत करतले। पळय एज अ MLA म्हणून थंयसर गेला आसतले, तेणी एश्युरन्स दिला आसतलो, बरी गोश्ट आसा, कारण एक मांद्रे गांवांत खंयच्याय गरीबाक खंयचो शेतकरी आसूं जाल्यार आनी कसले वेवसाय MLA ज्या जाग्यार कोणाक हेल्प करता नो डावट आमी ताका वेलकमच करता, कारण आमी हांगासर बरेंच काम करपाक येयला। गांवाचो विकास जावपाक लागून सगळ्यांचो हात लागता, तो मागीर MLA आसता, ZP आसता आनी इतर जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, इवन आमचे पंचायतीची सगळे 11 पंच मेंबरांची आमकां एक गरज आसता की गांवांक विकास करपाक खंय तरी आमी कमी पडोवप उपकारना। आयज बरी गोश्ट आसा, MLA जर तांकां शेतकऱ्यांक जर हेल्प करता, आमच्या MLA आमच्या विलेज CM फंडा थ्रू किंवा तेच्या स्वता वैयक्तीक फंडा जावं एक आमच्या मांद्रेच्या एक शेतकऱ्यांक कितलो तितलो तरी एक तांकां एक मदत जावं शकता। सो ही बरी गोश्ट आसा। आनी जर दुसरें जर बारीक पळोवपाक गेल्यार पळय मांद्रेच्या विकासाक लागून, मांद्रेच्या भल्याक लागून जो कोण वावरता जाल्यार म्हाजो सदांच ताका तेंको आसतलो। हेच्या पयलीं आसलो आनी हेच्या फुडें बी आसतलो, तो मागीर कोणूय आसूं, कारण हांव खंयच्या एका पक्षाक बांदलेलो ना, हांव एक स्वतंत्र आसा आनी खंयच्या पक्षाचो हांव कितें प्रचारूय करिना। जो कोण व्यक्ती खंयचीय व्यक्ती आसूं ती जी मांद्रेच्या गांवाच्या हितासाठी आसा, जे खंयी एक गरीबाक पावता आनी आउट ऑफ द वे वचून लोकांक जर हेल्प करता ताका एक वेलकम करूंकच जाय। आनी त्या दृश्टिकोनान जर MLA तांकां हेल्प करता शेतकऱ्यांक, जर तांकां कितें ना कितें तरी बाबड्याक तितलो एक तेंचो एक्सपेंडिचर जो कितें खर्च जाला तो जर मेळटा जाल्यार बरी गोश्ट आसा। हांव एक ती वेलकम करता ती गोश्ट।